आमचो ना ना काढून उलयता आमचो जनरल सेक्रेटरी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो बाब प्रशांत नाईक हाका एक मॅसिव हार्ट अटॅक आयलो थोडे दीस जाले केन्ना 4-5 दीस जाले सॅटर्डे आयलो तो गोल्डन आवर म्हणटा तो जो आसता अटॅक येतकर तेन्ना तो हॉस्पिटलांत पावलो म्हणून तो साल्वार जालो काल आमचो बाब संजय केसरकार जो पाजीफोंडांत रावपी जुंता कॉटेजा ताकाय असोच अटॅक आयलो पूण तो अनफॉर्च्युनेटली टायमार पावूंक शकलो ना आनी तो भायर पडलो तर आतां भरपूर केसीस अश्यो जावपाक लागल्या की मॅसिव हार्ट अटॅक येवन मनीस आगताक मरता सो म्हजो एक सरकारा कडेन डिमांड आहा की सरकारान हार्ट अटॅक प्रिवेंट करपा खातीर जो प्रिवेंटीव हार्ट चॅक म्हणून जो आहा तो ताणें DDSYन घालचो आनी हे सरकारान बेगिनतल्या बेगीन करूंक जाय कित्याक आज मेडिकल लोक जे आहात ते सांगूंक लागल्यात की पोस्ट कोवीड कॉम्प्लिकेशनां जाता असिम्टोमॅटीक कोवीड पेशंट आसता तो बरो जाता आनी मागीर ताका सबसिक्वंटली हार्ट अटॅक येवन तो मरता सो हें जर सरकार करता जाल्यार हें बरें जालें जर सरकार करना जाल्यार आमी वी फॉर फातोर्डा फातोर्डेकारां खातीर एक्झामिनेशन बाय फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट ECG स्ट्रेस टेस्ट 2D एको आनी स्ट्रेन एको म्हणल्यार खंय तुका पॉसिबिलिटी हार्ट अटॅकाची आसा जाल्यारूय कळटा हें आमी करपाक सगळ्या आमचे फातोर्डेच्या नागरिकां खातीर जे कोण इंट्रस्टेड आहा ताणें आमचे हेल्पलायना कडेन नंबर दिवचो हें आमी व्हेरी शॉर्टली गव्हर्मेंट जर DDSYन हें घालना जाल्यार वी फॉर फातोर्डा असो प्रिवेंटीव हार्ट अटॅका खातीर चॅकअप करून हे लोकांक ही सर्वीस दितले हें म्हाका अनाउन्समेंट करपाचो आहा एस्पेशली इन द लायट ऑफ द सॅड डिमायज ऑफ संजय केसरकार जो आमचो एक समर्थक आनी गव्हर्मेंट सब रजिस्ट्राराच्या ऑफिसांत काम करता हे दिसांनी ज्यो वायट न्यूज येवपाक लागल्या तातूंत अशें दिसता की 2021 वर्स जें आमकां दिसतालें इज अ इयर ऑफ होप पूण दुर्घटना जावंक लागल्या काल बाब श्रीपाद नायकाची बायल भायर पडल्या व्हेरी अनफॉर्च्युनेट एक्सिडंट तिजेय बी आमचे आत्म्याक शांती मेळची अशें म्हणून हांव देवा कडेन मागता श्रीपाद नायक भाऊ जाता तितले बेगीन बरो जावचो म्हणून मागता कित्याक तो गरजेचो तो आमचो गोंयचो आवाज इन द नॅशनल कॅबिनेट आनी इतल्या वर्सां हें गोंयचे खातीर काम केलां खरो गोंयांत मुख्यमंत्री जावपाचो मनीस मुख्यमंत्री जावंक जाय आशिल्लो बहुसंख्य लोकांचो भंडारी समाजाचो रिप्रेझेंटेटीव आनी त्या रुलींग पार्टीक नाशिल्ल्यांतली वयर काडपी अशा मनशाची आज स्थिती पळोवन जो एक्सिडंट जालो हांव देवा कडेन मागता की ताणें बेगींतल्या बेगीन रिकवर जावचें बायल भायर पडल्या हांव शोक प्रकट करता आनी मागता की देवान आत्म्याक शांती